सध्या पावस पडलो की जसं तुमकां सत्र्यांची याद जाता, जशी तुमकां बाकीच्या गजालींची याद जाता, तसो एक मनशाची याद येता जेन्ना तुमी रस्त्यांचेर भोंवता पावसाचे, ते म्हणजे PWD मिनिस्टर. नमस्कार येवकार, तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आमचे बरोबर आसा PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल. नमस्कार. तर कितले लोक तुमकां याद करता फॉर वेरियस रिजन्स, आनी कुडचडकार तर म्हणटा की आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींत म्हणटा की रस्त्याक फोंड पडले. कितें आसा की डेव्हलपमेंट जंय जाता, रस्ते एकदां केले सो बरे उरपाक जाय हे हांवें पयलींच घेतलेलें. आनी जेन्ना हांव मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना ह्यो फुडें व्हरपाचें काम करपाक हांवें लक्षांत दवरून फुडें व्हरपाचें काम केल्लें. पूण दुसऱ्या डिपार्टमेंट जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी म्हाजेच PWDचे वॉटर सप्लाय वो बाकीचे इंटरनेट हे परमिशन करून आमचो रस्तो वीथ इतलो कमी आहा की एंटायर वीथ जो आसा रस्त्याचो स्टार्ट आनी ताका सायड शोल्डर वेरी खूब कमी 100 जर रस्ते आहा जाल्यार म्हाका दिसता सायड शोल्डर सारके आसलेले फक्त म्हाका 10 रस्ते आसूं शकता. बाकीचे 90 रोडाचेर ते सगळे तेजेरूच म्हणजे डीग करूनच काम करूंक पडटा. गोंयभर काय कुडचड्याचे उलयता? आख्खें गोंयभर. आनी कुडचड्यारूच सेम न्ही की रस्त्या म्हागे एक्विशन जायना, वायड करूंक मेळना. सो खंय खंय जाता ते भशेन आमी केल्ले आसा. आतां कुडचड्यार 2 भशेचीं कामां चालू आहा, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड केबलिंग आनी सिवरेज नेटवर्क. कित्याक हे दोनूय गोश्टी कामाक चालू आसतना हे जे सिंक होल म्हणटा पळय, सिंक होल म्हणजे मदींच उदक रस्तो करतरी मदीं देंवता, हेका कारण टॅक्निकल आसा. एक म्हणटा ते जेन्ना चेंबर बांदता, इट इज अ चेंबर लायक दीस कॉनिकल आनी पोंदा कशें, पूण होल जेन्ना मारता तो स्क्वेअर मारता. आनी जेन्ना पोंदच्यान बांदून येता पळय सकयल तेजे गॅप फक्त म्हाका दिसता 300 सेंटीमिटर और 400 सेंटीमिटर गॅप आसता बिटवीन द वॉल एंड द रोड जे एक्सकवेट केला. आनी ते हायट स्टार्ट्स विथ 3 मीटर, 2.5-3 मीटर गोज अप टू 8 मिटर्स. सो तेदे अशें गॅपान ताका कॉम्पॅक्शन इमिजिएटली अशें उदक घालताच पूण इमिजिएट कॉम्पॅक्शन जायना. सो ताका ऑटोमॅटिकली सिंक जाता. दुसरी गोश्ट जी आहा की पायपलायन आमी HD घातल्या, मॅन्युअल एक्सकवेशन करूं ना, HD मेथड घातल्या. HD मेथडान जे बारीक पायपलायन घालता पळय 250ची वा 300ची ताका म्हाका 400ची मारूंक पडटा. तो बारीक आसता गॅप, पूण तेजेर कांय व्हडलोसो जायना. पूण जेन्ना 800ची, 1000ची, 900ची पायप घालता ताका 1000चे जर पायप घालपाक जाय जाल्यार 1300चो गॅप करूंक अंडरग्रावंड होल मारूंक पडटा 1300चो आनी मागीर तेजे पायप वयता. सो ते मदले गॅप आसा 300चे वा 200चे वा 400चे ते कशेच प्रॅक्टिकली भितर मागीर पायप घालतरी भरूंक मेळना. सो इट हॅज टू केव फ्रॉम ऑन टॉप. सो वन्स इट केव्स आनी जे वयता देन आफ्टर 1 सीजन ऑफ रेन जेन्ना बसता पळय कित्याक ऑटोमॅटीक माती ती लूज जाता, ती वयली साडून ते पॅक जाता आनी मागीर फुडले पावस पडले ते जायना. नॉर्मली 99% जायना. मदींच रस्त्यार खड्डे आसा म्हणटा सध्या रस्त्यार तुमच्या कुडचड्याचेर फॉर एक्झाम्पल म्हणटा लोकांनी तुमचे टॅक्निकल आन्सर इज फायन, पूण लोकांनी करप कितें? लोक म्हणटा रस्ते वापरपा सारके सुद्दां ना, गाडयो इशू कितें जाता पळय आतां आमचो ते रोलर, आमचे मेशीन, आमचे रबर घालप चालू आसा. सो दॅट इज द ओन्ली वे आउट ऑफ इट बिकॉज दे आर सिंक होल्स म्हणटा ताका. इट इज नॉट खड्डे. सिंक होल म्हटल्यार ते सिंकींग मटेरियल वीच गोज डावन हॅज टू स्टॅब्लिश इट सेल्फ टू बिकम हार्ड. आनी हांव कितें इशू जाता पीपल कुडचे म्हाजे पयले अशे रस्त्यार कुडचडे केन्ना खड्डे नाशिल्ले. इवन बिफोर बिकमिंग PWD मिनिस्टर म्हाजे रस्ते बरे आशिल्ले. चुकून मागीर कोणें पायपलायनाक फोडल्या तेजे आसूं शकतले. पूण आतां जे आसा ते सिंक होल्स नॉट खड्डे. सो जे खड्डे तुमी म्हणटा लोक, सामान्य लोक म्हणपाक तांकां रायट आसा कित्याक इट इज अ डिप्रेशन इन द रोड आनी तांकां त्रास जाता. सो वी आर वर्किंग कंटिन्युअसली. 2 रोलर आसा चालू आहा, मॅनपावर आसा आनी चालू आसा. इट टेक सम टायम. ताका आनी कांय करूं शकना. ह्या पावसान सोंसचें पडटलें. हय, हे पावसान म्हाका अजुनूय लक्ष ना. जेन्ना तो 4 लेन रोड हांव करतलो फ्रॉम आमचे शिवाजी टू वडार ब्रिज, ताका म्हाका लोकांनी रॉकेटार स्पेसार धाडून सारके फ्लाय केल्लो. ते खड्डे आसा म्हणून मुनाचे फेस दाखयले, म्हजे पोस्टर केले सोशल मिडियामान. सो आतां तेजे कोण कमेंट करना? 8 वर्सां जालीं तो रस्तो केला, एक खड्डो ना रस्त्यार. आतां पुतून तो फोडला कित्याक? सिवरेजी खातीर. आनी आतां 4 लेन ब्रिज बांदता मागीर ते. सो तो कळला. पूण जो रस्तो केल्लो 8 वर्सां पयलीं ताका एक खड्डो केन्नाच पडना. पूण तेजे लोक उलयना. सो लोकांक कितें आसा देर आर वेज एंड दीस ऑफ पुटींग इट टुगेदर. सो ते चालू उरतले. बट आय कॅन एश्युअर द पीपल तुमच्या माध्यमांतल्यान की फुडल्या पावसाळ्यात हे खड्डे आसचे ना. म्हणजे जे जाल्या आतां फुडें काम चालू डेव्हलपमेंट म्हजे मतदारसंघात म्हणजे आमच्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट चालू प्रोसेस खूब कामां जावपाची आहा. तितूंत खुबशी गोश्टी जातल्यो. पूण जे कामा खातीर खड्डे म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां ते चुट्टा पडल्या लायटी वयता. सो म्हजे एंटायर मतदारसंघ अंडरग्रावंड चालू आहा. सो जे पर्यंत ते कंप्लीट जायना
तेपर्यंत खड्डे उरतले. सो जे एरिया भितर इलेक्ट्रिसिटीचें काम केलां ते रिपेर करून फुडल्या पावसान ते आसचें ना. पूण सिवरेजीचें हे सिवरेजीचें काम पयलीं घेवन हें सगळें ट्रायड एंड टेस्ट करून पावस म्हणसर स्टेबल करपाक मेळटा तुमकां रस्ते? ना सांगलां न्ही, टॅक्निकली सांगलां. सिंक होल म्हणल्यार कशें तें तुका सांगलां न्ही, खड्डो मारलो मागीर तो चेंबर असो बांदता कॉनिकल. ते चेंबर मिनिमम 3 मिटर, मॅक्सिमम 8 to 9 मिटर. सो तो जो गॅप जो आसा पळय तो माती घालता ते, पूण ती कितली कॉम्पॅक्ट केल्या तशी बसना. सो इट हॅज टू हॅव लूज स्ट्राटा विच इज ऑन टॉप टू गो डावन डावन डावन. सो दिस इज टॅक्निकल इशू विच इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हेल्प विदीन वन रेन. कित्याक आमकां पळय पावस जर पडनासलो जाल्यार ते बसनासले. सो पावसान उदक ते इल्लें इल्लें सीप जाता पळय, आमचे वयर स्लॅबाचेर स्लॅब घालता आनी ते उदक अजुनूय पडटा स्लॅब घालतरी, मागीर ताका वॉटर प्रुफींग करूंक पडटा. इज द सेम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. हांगा जे सिंक होल म्हणटा ताका इज नॉट अ पॉट होल. सो ह्या वर्सान त्रास जातले. हे केस इन पर्टिक्युलर जाले. आमी नॅशनल हायवेचेर पळयता, थंय काय व्हडले सिवरेज चलना, कांय चलना, तरी पुणून वॉटर लॉगिंग चालू आसा. खूब कडेन आमी पळयता ते हेंच ना, गटराच कुशीक ना, एंड एवरीथींग कम्स डावन टू PWD, कम्स डावन टू. सी आमचे नॅशनल हायवे इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. जे नॅशनल हायवे आमी बांदल्या फाटीं म्हापश्या म्हाका 2 जाणांनी कितें सांगलें. सो उदक आमकां कळटरी वी आर आफ्टर द कॉन्ट्रॅक्टर्स टू सी दॅट दे आर स्टील इन द DLP, डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड. अजूनही आमचे नॅशनल हायवे बांदल्या पळय दे आर अंडर DLP. मे बी सम आर नॉट अंडर DLP, पूण मेजॉरिटी अंडर DLP. जे मेन जे मडगांवच्यान पणजेच्यान ते DLP. तितून भितर प्रोविजन आसा. आतां उदक उरता तो चिखलाक उरता, चिखल जाता पळय रस्त्यार, पावसाचें उदक येता आनी सकयल वयल्या रस्त्याचेर उदक येता. अल्टिमेटली रोड इज द लोवस्ट पॉयंट अशें लोकांनी केल्लें. सो एवरी मड आनी कितें आसा तें सगळें देंवन रस्त्याचेर येता. सो ते जेन्ना आमी तांकां पायप केल्लें आसा, जशें ब्रिजार कशें उरूंक शकता अशें म्हणना, पूण ते टायराचेर डस्ट आनी डस्ट ते वचून चोकअप जाता. सो म्हाज्या मतदारसंघात अशे 2 गोश्टी आशिल्ल्यो. आमचे मतदारसंघान ते आंबेडकर सर्कल आसा पळय, थंय एवरी पावस पयलो पावस जाता रस्तो भरता आनी सगळें फ्लड जाता. आतां इतलो पावस पडलो इल्लें उदक उरोना. तशेंच आमच्या रेल्वे स्टेशना कडेन अशें उदक वचून पयले पावसांत सगळें बुडटा, इतलें उदक आसता, मागीर आसना. कित्याक तें लोक प्लास्टीक कचरो खंय ना खंय उडयता. हांव गार्बेज डू काडूनय लोक उडयतात. ते मागीर खंयच्या तरी वॉटरवे जाता आनी नाला जो आसा हो आउटलेट आसा तो चोक जाता. ती जे बरोबर साफ करना मागीर आतां जायना. सो नॅशनल हायवे ऑल्सो द सेम थिंग. खंय उदक उरता, गटर ना, ताका प्रोविजन आमचे ऑनगोईंग कामां आसतलीं. हो जे करपाक जाय तेजे खातीर आमकां हांवें तुका सांगता न्ही, हांव लॉन्च जातरी हांवें PWD ॲप तयार केलो आनी तुका जाल्यार डिटेल हांव दिवं शकता. म्हाजे कडेन आसा, हांव ओपन करना कित्याक आतां ओपन जातलें. पूण तितू भितर तुका जाल्यार हांव डिटेल दिता, कितले पॉट होल, खंयचे पॉट होल लोकांनी घातलेले, हाव मच टायम वी टूक आनी हाव मेनी पॉट होल्स आर डन. रिपेर केले तुमी इमिडिएटली? एपार घातलेल्यार रिपेर केलो? रिपेर करता पळय. आतां तुका जाल्यार ऑफलायन दाखोवंक शकता की म्हजो PWDचो ॲप जो आसा हो इट्स अ ॲप वेर आय रिक्वेस्टिंग तुमच्या माध्यमांतल्यान पिपलाक रिक्वेस्ट करता. PWD गोवा म्हूण ॲप आसा प्ले स्टोराचेर. तेजेर डावनलोड केलो जाल्यार म्हज्या सिस्टमा भितर आमी मॉनिटर करता. म्हजें एंटायर टॅक्निकल टीम आसा पळय म्हजी, ताका मॉनिटर करता आनी आय कॅन शो इट टू यू दॅट एज ऑफ टुडे, बिकॉज एवरी डे आय गेट रिपोर्ट्स. सो हो कालचो रिपोर्ट पळय, एस्टरडेचो रिपोर्ट पळय, हांगा एस्टरडे हो कालचो रिपोर्ट पळय, हांगा दिसता पळय. दीस आर द ओन्ली पोर्टल्स दॅट पीपल हॅव ब्रॉट इट टू नोटीस. इतलें डिविजन एंटायर गोवा हितून मजा आसा. 25 डिविजन, सब डिविजन 2 म्हाजे मतदारसंघाचे. सो कितले पोर्टल दाखयले पळय, कितले दीस 0 days, 35 days, 4 days, 1 day हे लॉन्च जातरी पडटा. सो एवरीवेअर इन गोवा हे पोर्टल आसा. वी आर मॉनिटरींग दीस पोर्टल्स. सो हय तूं घालून पळय. सो वी मॉनिटर, वी सी. हे 2 दीस म्हणल्यार कितें पळय, हो पोर्टल नंबर 89371 हो 2 दीस पयलीं घातला. थोडे पळय 5 days पयलीं घातल्या. तुमी पोर्टलाकूय नंबर दिल्या ताका? हय, लोक घालतरी ऑटोमॅटीक बॉट जनरेट जाता. So this is the app I have created. So the people should be part of the PWD Goa. PWD Goa. You are using iOS, so iOS and Android. All Android, both it can be done. But it requires a it is GIS based. तू फक्त फोटो काढून घाल, system does everything else. Okay, before we talk about couple of things about your department, एक contentious issue जो म्हाका इंटरव्यूक विचारपाकूच जाय आशिल्लो. You don't believe in democracy. तुमी जेन्ना दरबार घेता तेन्ना होच विचारतलो, तो विचारपाना, तूं सोशल एक्टिविस्ट, तूं विशय काडचो ना, तुजो आसा जाल्यार तूं विलय रे, हें सगळें मातशें डजंट गो वेल विथ युअर. तशें ना. ते एक परसेप्शन तयार करता आनी तें परसेप्शन हांव ना.
हांव खंय गेलो आय डू माय होमवर्क. हांव स्वता म्हजें बरयता आनी तेंचे नंबर घेता आनी तांकां आय फॉलो अप वॉट वर्क्स. आतां लास्ट जनता दरबार म्हापसा आशिल्लो, हांवें कोणाक येनाका म्हणलें. हांवें कितें कंडिशन घातलें की 10 to 12 रेजिस्टर करपाक जाय आनी यू स्टे एज पर सिरियल नंबर. म्हणजे कोण फर्स्ट येयला ताका पयलीं घेवपाचें, मदीं कोण घुसता ताका आयकना. इट इज अ सिस्टम यू टू क्रिएट. तूं फॉर उबर रावन खंय उलयतलो युअर एंटायर सेटअप डिस्टर्ब जाता. सो म्हाज्या सिस्टमा भितर जे रेजिस्टर केलां, डेप्युटी कलेक्टर खोर्जो पेक्षा एडिशनल कलेक्टरान सगळ्यांनी रेजिस्टर केलें. आमी एनावन्स केलें की कोणाचें उलोवपाक मातशें रेजिस्टर कर, 12 नंतर आमी घेवचें ना. सो हितून भितर रेजिस्टर करता पळय ते एज पर सिरियल नंबर हांव गेलो आनी जेंकां कोणाक जे इशू आशिल्ले पळय तेणी सांगले, आमी नोट केले, मिनीट केले आनी वी आर फॉलोईंग अप. हितून भितर पळय तितून लोक खूब अशें येता जे पर्सनल आसा पळय तेंचे म्हाका दिसता जशें तुका पयलें म्हापशा गाडयो कोणें सांगले आसल्यो म्हूण DYSP जो जिलवा बाबा आसा ताका सांगलें आनी तेणें इमिजिएटली सगळ्यो गाडयो काडल्यो. सो अशें करून खुबशे इशू रिजॉल्व जाले आनी खुबशे आतां ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 1 month विल बी रिजॉल्व. कित्याक थोड्या गोश्टी इट रिक्वायर्स इंटरवेन्शन कितें ना कितें. एंड बेज्ड ऑन दॅट गव्हर्मेंट ऑफिसरांक हांवें तांकां सांगून दे हॅव टू कम बॅक विथ मी एट दीस टायम अशें करून तांकां तेन्ना सांगलें, मिनट बी केल्ल्या. आतां हितून भितर जे लोकलाचे इशू जे इंडिविज्युअल नॉर्मली कोण आसता, एक कावन्सिलर आसता, एक सोशल एक्टिविस्ट आसता आनी एक इंडिविज्युअल मनीस आसता. इंडिविज्युअल नॉर्मली एक नाजाल्यार 2 इशू आसता. एक्टिविस्ट कोण येता पळय, सोशल एक्टिविस्ट आसपाक जाय. आमी हांव ताका लागून मोबायल ॲप केलो म्हूण सांगलें ताका, तुमकां लागून तो केला, तुमी घाला न्ही. मागीर ताका जर येना जाल्यार म्हाका विचारूंक शकता. कित्याक मोबायलाचेर तुमी सोशल एक्टिविस्ट म्हणटा, रस्ते बरे ना वा रस्त्याक खड्डे पडले, सो जस्ट रिमूव फोटो इन द ॲप, इट विल वर्क ऑन इट्स ओन. सो तितून कितें जाता, सोशल हांव पयली प्रश्न विचारता कितले तुजे आसा, हाव मेनी इश्यूज आर देर. स म्हणटा, स म्हणटकीर हांव सय बरयता. मागीर 7वें 8वें जाता. आतां एक सोशल वीक एक्टिविस्ट म्हाका आतां टायम वेस्ट करपाक जायना म्हूण सांगता, तेवढो उबो रावलो आनी तो सोदता तकलेन आपणाचो सर्वे नंबर कितें आहा म्हणून खबर ना. तूं कंप्लेन करता अशें अशें जालें म्हणून. सो हाव आर वी सपोज टू एक्ट. सो म्हाजो कसो स्वभाव कितें, तूं सांग न्ही. सो बिकॉज यू हॅव टू फिनीश. म्हाका ते दीस 42 जाण आशिल्ले, 42 कोण आशिल्ले लोक. आय स्टार्टेड डॉट, आय रिच्ड इन डॉट एट 10. देवाक आशिर्वाद बोगेश्वराक पांय पडलो आनी 10:20 हांवें चालू केलें. इट वेंट अप टू 3:30 आफ्टर विदाउट हॅविंग लंच. म्हाजे ऑफिसरूय लंच ना, म्हाकाय लंच ना, कोणाकूच ना. इन दॅट बागेन जर लोक जर कॉमेंट करता आनी खंयच्यानय एलिगेशन करता, कोणाचें एलिगेशन करता, इट इज नॉट, आय विल नॉट टेक इट अप बिकॉज आय वर्क. सोशल एक्टिविस्टांक नाका म्हळें ना, एब्सोल्युटली ना. म्हळ्यार की माझे सोशल एक्टिविस्ट केन्ना आय एप्रिशिएट सोशल एक्टिविस्ट. यू सेड की सोशल एक्टिविस्ट जाय जाल्यार मागीर मेळपाक शकता. ना म्हाका दाखयचें कोणें मिडियांतल्यान विशय काडा, हांगा येवं नाका. हांवें तशें कांय सांगूं ना. म्हजें आख्खें हेजें रिकॉर्डिंग आसा म्हाजे कडेन, मुद्दम हांव रिकॉर्डिंग करून दवरलां. हांवें तशें कांय सांगूं ना. हांवें म्हणलें फक्त तें सांगता तेन्ना बेगीन सांग, तुजो इशू सांग, म्हणजे क्लॅरिटी, कम टू द पॉयंट. इतलेंच भाशण केलां हांवें. थोडो एकटो भुरगो आशिल्लो आमचो PWD स्टाफ, ताका दवरलेलो मायक दिवपाक. तो फोनाचेर उलयता. अरे म्हणलें मायक दिवपाक जाय, तूं कोणाक फोन करता, कोणाचेर. दॅट इज अ नॅचरली न्हू, बिकॉज युअर जॉब इज टू गिव मायक टू पीपल हू वर्क. तूं मायकूच दिना. सो आय आस्क. दुसरो आनी कोणें एक इशू जालो, जो कावन्सिलर आमचो एक आशिल्लो. सो आय टोल्ड देम दॅट यू कम टू द इशू डायरेक्टली, डोंट हॅव टू गेट स्टोरी बॅक. स्टोरी म्हणल्यार ताका आनी 20 मिनटां वयता. सो यू टेल द इशू दॅट आमचे हांगाच्यान थंय हो नाला चोक जाला, ताका सोल्युशन काड. सो सोल्युशन काडपा आनी आमी रिमूव द सोल्युशन. तुम्ही हे पळयलां की ह्या टेन्युरान तुमचे बरोबर कॉन्ट्रोवर्सीज चलता कम्पेर्ड टू लास्ट. ए प्रवीण म्हटलें कॉन्ट्रोवर्सी जाली. कसले ए प्रवीण ती कॉन्ट्रोवर्सी जाली. आतां पळय लोकांक हांवें उदक दिलें परत. ऑलमोस्ट इशू तो उदकाचो म्हाका दिसता आनी 4 मिनट सॉर्ट आउट जातलो. दीस हार्ड वर्क पूट बाय मी. रिजल्ट्स आर ओरिएंटेड. पीपल वॉन्ट रिजल्ट्स ऑर वॉन्ट माय एक्शन. सी वेन आय डू एक्शन, हे प्रवीण हांवें म्हटलेलें पळय ताजो फाटले फुडें घेवं ना. सो हे प्रवीण म्हटलें की अरे प्रवीण तुका नंबर खबर ना, आय डिडंट नो द डेप्युटी कलेक्टर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो मातशें दी म्हणलें. सो तो मोबायल ताजो मातशें दी म्हणलें. इतलें. सो तेजें ते कितें आतां सोशल मिडिया आसा पळय, दे मेक सो मेनी डिफरंट, म्हणजे कितें म्हणटा ताका मेम्स करता आनी खंयच्या खंय पावयता. इन माय हार्ट प्रवीणाचो काय इशू नासलो, म्हजो काय. तेज्या वांगडा फूल डे रावलो हांव, फूल डे सगळ्या भोंवलो आनी तेजे जी कामां इतली वर्सांची पेंडींग आय पूट टायमलायन्स आनी ही नोज हाव आय मॉनिटरींग. आनी आय हॅव एश्योर्ड द पीपल ऑफ पेडणे दॅट बाय द एंड ऑफ डिसेंबर इफ एवरीथींग वर्क्स वेल, तांकां उदकाचो प्रॉब्लम आसचो ना, अनलेस नॅचरली उदक ना डॅमान प्युरिफाय करून दिवपाक. सो वॉट आय स्टे बाय, आय कमीट बाय देम. अशें पयलीं हांवें खूब जाग्यार काणकोणा खूब गेल्लो एज मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हांवें खूब इशू रिजॉल्व केले आनी आय एम शुअर
ते बारीक बारीक गोष्टी कितें आसता वेन कोणाचें तापता पळय ऑफिसराचेर जेन्ना तापना जाल्यार म्हाका आय डोंट थिंक दॅट ऑफिसर इज डुईंग वेल. वेन आय आस्क हिम पोलायटली ही डज नॉट रिप्लाय देन आय हॅव टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल. सो इट इज पार्ट ऑफ माय सिस्टम अँड दॅट इज हाव टुडे आय कॅन डिलिव्हर इज वॉट आय कॅन से. हांव केन्ना लोकांक जर काम सांगलें हांव करता म्हणल्यार इट इज माय ड्युटी टू गेट इट डन. इफ आय कांट डू इट आय विल टेल हिम ऑन द फेस आय कांट डू इट, यू प्लीज डोंट कम. बट नॉर्मली डेव्हलपमेंट रस्ते आनी कितें इशू आसा इवन पयले जनता दरबाराचे इशू आय कॅन एश्युअर यू दॅट नेक्स्ट टायम वेन आय गो देर इन दॅट पर्टिक्युलर 99% ऑफ द वर्क्स विल बी रिजॉल्व इन बाय ऍक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेझेंट करतले. आय विल हय दितलो न्ही हांव करतलो. फुडल्या जनता माझी सवय आसा ती तुका खबर आहा व्हायट पेपर काडटा हाऊस काडटा. वाय शूड आय गेट स्केर्ड. म्हजो जनता दरबाराचो इशू आसा विथ नंबर विथ नेम्स आय हॅव टोकन डावन नोट. आय एम गोइंग टू फॉलो अप इन माय पर्सनली फॉलो अप. आनी बाय टायम आय डोंट नो अबाउट जनता दरबार आतां नुसतं 14 तारखेर मोवीन कोण तरी वचपाचो आय डोंट नो. बट बिफोर ही गोज आय इंटेंड टू गिव द व्हायट पेपर थ्रू द प्रेस that these are the issues raised by so many people, these are the issues resolved, these are the balance, they will be resolved in another 1 month or 15 days. ओके सर, एक तर तुम्ही तर उलयता की एफिशियन्सी विशीं उलयता. दुसरे आमी पळयले सिवरेज कॉर्पोरेशनाची जी टेंडरींग प्रोसेस आसा पळय आनी त्यो तितल्यो एरिया सोडल्यार तुमच्या टेन्युअरान यू हॅव टेकन लास्ट 1 year नाव तुमच्या टेन्युअरान एकूय एक्स्ट्रा एरिया तुमी घालूना. पळय म्हजें कितें जालें वेन आय टूक ओवर एज PWD हांव पयलो सिवरेज कॉर्पोरेशन नॉर्मली PWD मिनिस्टर बिकम सिवरेज कॉर्पोरेशन बट गव्हर्मेंट हॅज टू नोटिफाय नॉट मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टू नोटिफाय. तेकाच 3 महिने गेले हांव CMाक सांगून आय गॉट माय सेल्फ एंड नोटिफायड एज चेअरमॅन ऑफ सिवरेज कॉर्पोरेशन. एंड वेन आय टूक अप एज चेअरमॅन ऑफ सिवरेज कॉर्पोरेशन आय केम टू नो की वयता तो इशू परवरी इशू कितले कोटीची कामां पोंदाक घातल्यार पायपां घातल्या मॅनॉल घातल्या सिवरेज चालू जावना. कलंगूट इशू, म्हापसा इशू, नावेली इशू, फातोर्डा इशू, मडगांव इशू, फोंड्या इशू, कवळे इशू इतले सगळे इशू घेवन न्यू कितें काडटलो. सो आय पूट इन टू माय सिस्टम फर्स्ट दॅट लेट मी फिनीश वॉट इज बीन स्टार्टेड वेअर पब्लीक मनी हॅज बीन पूट इनसायड. ताका आउटकम काडपाक जाय आनी इट हॅज टेकन मी सो मच पेन दॅट आय एम शुअर पीपल व्हडलो उलयता अजून जावना. इट हॅज जावना कित्याक आफ्टर कंटिन्युअस एवरी 10 डेजान भितर आय वॉज टेकिंग फॉलो अप with different engineer, with the contractors directly in my office to get that logical conclusion of the sewerage which was put 8 years back. I have come to know in Vasco also 25 years घालून राहिलेले पायपां अजूनही कमिशन करू ना. ती आता हांव दाजी घेवन आता कमिशन करता. कोणा ब्लेम करता तुम्ही? आता कोणा अशी आमचे PWD कितें आसा ट्रान्सफर जाता रिटायर जाता इच वन हाव टू ब्लेम द सिस्टम. सिस्टम इफ आय हॅव टू ब्लेम समबडी तो रिटायर जालो म्हणटा ते. आणि तो अशी इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स इशू. सो आय हॅव टेकन अप ऑन माय ओन. हांवें न्यू कामां चालू करूं ना एक्सेप्ट म्हज्या मतदारसंघात. आय एम प्राऊड टू से कुचरा पीपल जे तुवें आतां खड्डे मारले म्हणटा पळय आय एम प्राऊड टू से दॅट आय स्टार्टेड 1 year बॅक दीस वर्क अँड माय वर्क ऑफ द सिवरेज म्हणजे पायपां घालून आनी चेंबर बांदून 90% ऑफ वर्क इज ओवर. नाव वी आर टेंडरिंग फॉर प्लांट अँड बॅलन्स वर्क अँड आय एम शुअर विथ द हेल्प ऑफ कुचरे कॉन्स्टिट्युन्सी in the next 2 years we'll have a proper sewerage network from house to house in my constituency in the next 1.5 years. Which is within 2.5 years I'll be able to achieve where in Ponda still I have had to intervene and Kavale plant चालू करूंक पडले. म्हापसा प्लांट घातला 4 वर्सां जाली अजूनही कमिशन करूं ना. बागान कलंगूट 5 वर्सां जाली प्लांट घातला अजूनही चालू करूं ना. अशें उलोवपाक गेले बरें जायना बट इट्स अ फॅक्ट. उलया कळटले लोकांक. इट इज अ फॅक्ट. इट्स अ पब्लीक मनी म्हाजे पयशे न्ही ते. But it is all gone into waste if we don't start the plant. So I am focusing on starting all these plants, all this sewerage. Then I will take new projects. माझ्या मतदारसंघात हांव करतलो कित्याक आय हॅव द कॅपॅसिटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी. बाकीच्या मतदारसंघ हांव रवी बाबा कडेन उलयता, सुदिना कडेन उलयता, गोविंदा कडेन उलयता, रोहना कडेन उलयता, दिगंबर बाबा कडेन उलयता, आमचे सगळे कडेन उलयता आनी ट्राय टू रिजॉल्व द इश्यूज. I personally go to every issue and try to resolve them. And I am sure with the help of all the MLAs and local representative people in the next 1 year जे प्रोजेक्ट 10 वर्सां 8 वर्सां 9 वर्सां पयलीं जे चालू केले 7 वर्सां 5 वर्सां केले विल बी एबल टू कंप्लीट बाय नेक्स्ट मे. आता नावेली म्हाका पत्रकार खूब म्हजो एक तो फ्रेंड आहा तो म्हाका सदां सांगता ते कॉन्ट्रॅक्टराक एक येदोसो इशू करपाक मायक्रो टर्निंग म्हणजे टू व्हेरी डीप 9 मीटर कोणाक कितें मायक्रो टर्निंग करूंक पडटा. It took him 4 months to do that small stuff. But technically it is not. But now I have taken a review. I am going to blacklist the contract. I am going to tender it. I am going to retender the work.
पण पायपलायन जी घातल्या पळय सिवरेजाची दे आर नॉट एक्टिवेटेड पूण ते इट वील आउटलीव देअर लायफ ऑल्सो नो. What to do? No, but they are HDP pipes. So they have got life for 50 years or 40 years. Outlive their life, no. Outlive means the design concept ashilo. Maybe there were 10,000 houses that time when they designed that. Now there are 12,000 or 13,000 or 14,000 houses. Capacity increase. Capacity increase. So that can be a problem. That is मडगांव जाता. आमचे 2 प्लांट आसा. एक 20 KLD आणि एक 6.5 MLD, sorry, KLD. MLD. सो हितू भितर ज्यो शुरेज आतां पावसान येता पळय इट इज गोईंग मच मोर दॅन दॅट. सो हांव पयर मडगांव तो पळयताले की वयर येताले फाफारे येताले पळय पत्रकार तुमी हाडले आसतले. इट इज बिकॉज द वॉटर इज गेटिंग इन्फ्लिट्रेटेड इन दोज डॅमेज चेंबर्स. सो आय इंटेंड टू ब्रिंग न्यू टॅक्नोलॉजी. आतां पयर स्मार्ट सिटी कितें केलें तेंचे एक्झिस्टींग पायपलायन आशिल्ली शुरेजीची स्मार्ट सिटीन टेंडर केलो ते 3 एजन्सींक डिफरंट दिल्या. PWD कनेक्टेड ना इतले वर्सां PWD मेंटेन करताले तांकां दिवं नाका. म्हाज्या पयलींची खबर कोण तरी सुदान केलें आनी कोण स्मार्ट सिटीन टेंडर काडलो आनी मागीर तो सगळो मॅस जालो. तितून कितें जालें की दे आर लेईंग अ पायप पॅरलल टू द ओल्ड लायन आनी वेन दे आर लेईंग द पायप पॅरलल टू द ओल्ड लायन दॅट कॉन्ट्रॅक्टर डज नॉट हॅव ड्रॉइंग्स ऑफ internal lines coming from the buildings or what depth they are, what it, because that time they were not there. Inbuilt drawings are not kept. So I have now changed the technology that we will not do that. Existing जी sewage line asa. Now in future I want to try it out. It's like they try it in other places. That existing, if the capacity of that area is not increased, then the existing line ji asa, we can do a coating, and you can, it's a plastic sheet inside, which is automatically like a socks which is put inside. आणि जे लायनर फॉर द एक्झिस्टींग जे मॅन्युअल आसा तांकां लायनर घालून वता. सो दीस इज गोइंग टू बी इम्प्लिमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट इयर इन मेजर पार्ट्स ऑफ मारगांव वे देर आर लिकेजीस अशे इन्फ्लिट्रेशन जाता उदक येता पळय भितर आनी वयर फाफारे भायर येता पळय. इट इज अ ग्रावंड वॉटर वीच कम्स इनसायड आनी मागीर फाफारे भायर येता. लोकांक दिसता सिवेज भायर पडटा. सिवेज ऑटोमॅटिकली थोडी सिवेज येता पळय ती भायर पडटा आनी ती भायर पडटा. पूण मेजॉरिटी ऑफ द वॉटर इज क्लीन वॉटर. ओके, हे स्मार्ट सिटीचे याद करून बरें जालें. तुमचे कॉन्ट्रोवर्सीचे बद्दल तेन्नाय तुमी जाले पणजी बुट्टेली म्हणजे बुट्टेली ताका कोण हाडयतलो हांव काय उलयना कित्याक हांव आतां स्टेटमेंट करपाचें बंद केलां कित्याक ऑनरेबल CM इज अबाव मी. ही मेड अ ऑफिसर हू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर. सो दॅट डे ऑनवर्ड्स आय स्टॉप बिकॉज कितें जालें म्हाका एक्चुअली लागनासलें स्मार्ट सिटीचे. आय इज नॉट बट आउट ऑफ गूड फेथ आउट ऑफ PWD आय वेंट इनसायड टू मॉनिटर इट एंड टू सी अ कंक्लुजन. मागीर मदींच कितें जालें सो CMन एक स्टेटमेंट केलो तेजे ऑफिसर अपॉयंट केला. So to do it. So from that day I stopped going there. But whatever I could do when I went, I did it well. Even the damage jalli pay, I went four times every third day and I got it resolved, which was not getting resolved for 1 month. So I know my work, I know how to do it. But see, when somebody above me says something, I cannot be above him. So I don't want to make any comments on that. But Honorable CM also monitors and gets things done properly. So you are not going to visit smart city? No, if he says, of course, I would love to. See, check come, I like to do. I love my work. I spend a lot of time, man hours, Majepa, and I also take the officers into, and I go on the site, at the site and resolve the issue. So, smart city right now, work is not done by PWD. It is done by other departments, which I don't want to involve. If CM says, I might go and resolve it. Because I made a comment that when Mayor was there, that by next year, we will work together. And we will see that Panjim will not be, Uda Barchana will not have this, provided we work together. And I was ready to work. But now after Honorable CM has said, so I will ask CM whether I should intervene. If he allows me to intervene, then I can assure you that we will work a system where people support is required. Without people support, we cannot do. Because ते पूर्ण लाईन जे म्हाका जे कळला की दे आर अंडर द बिल्डिंग्स पोर्चुगीज टायमाचेर तेजे वयर बिल्डींग येयल्या सो ताका कशें डायवर्ट करपाक शकता. सो जेन्ना आमी काम करताले पयलीं हांवें पोरणी लायन रस्तो हो लायन गटर इतले पोवनाका आसा रस्तो हे लेवलाचेर आसा ते रस्त्या वयल्यान ते कवर केला म्हणजे हे गटरा वयल्यान तेणी स्लॅब घातले तेजे वयल्यान माती इतली वयर घातल्या. सो हाव इट इज पॉसिबल. दे शूड हॅव टेक्निकली टेकन द गटर ऑन टॉप अँड वॉटर शूड हॅव गॉन इन द गटर अँड देन स्लॅब काडल्यार क्लीन करून मेळटलें. तेजे वयल्यान स्लॅब घातल्यान तेजे वयल्यान इतली दाट माती करून रस्तो गेला. हांवें करूं ना तें. So if I have to rectify all that, it's a very troublesome. But I can take a challenge. So I have also told that Santini's Nala, as sewerage is the major part of Santini's Nala. I have told Honorable MLA, Honorable Mayor, well, let us take a challenge. I will put a line on the Nala itself.
side, but people have to support me. And whatever a sewage goes in the nala, I will divert it into the sewage line and take it to the STP. So I am working on that also. Treatment. Yeah, and Babu Shan Sala, Mahiran Sala will work together. So next season, they have both decided to work together and find a solution for that Santini's nala, why it is happening. And I am not sure whether I will succeed, but I want to give it a try. We will put a line where all water which is going in the nala from the waste will go in a sewer line. If people support me with their land, little land, and we will take it in a sewer. People's sewage also you are going to take it. Yeah, we will create another घरा line. कुशीक असत आणि सोडल्या हय सोडल्या ते नाला कसो दटी जातलो तेतो उदक घाण उदक वयता ते नाला जाता न्ही सो वील हॅव टू टॅप इट एट द नाला पॉइंट दॅट इज माय आयडिया फॉर दॅट सांतनी नाला अँड ट्रायंग टू फायंड अ परमनंट सोल्युशन ओके लास्ट बट नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आसा आमी पयला कोस्टलान इतली वायलेशन्स चालू आसा इवन वी कॅरीड कपल ऑफ वायलेशन्स फ्रॉम आगोंदा वेर इन हॉटेल कॉल्ड H2O इज ओपनली starting its construction on the beach in CRZ violation. Are you taking responsibility for this failure? See what has happened, failure responsibility, if I was there for last 30 years I would have taken it. Innovi as a construction. No, I will explain to you. System कितें आसा, see 91 CRZ notification, 96 plan सारको there is no value of that plan, कांयच करूं ना तेन्ना करपाक आनी नोटिफाय केलो ताका कांयच पळोवपा सारकें कांयच ना 96 फाटल्यान 2011 करपाचो आशिल्लो तो हांवें 2022 केलो झगडी करून तुवें पयला म्हाजे काशांव काडले कितें केलें पूण हांवें केलो आतां 2019 करपा जाय ना आतां कितें आसा देर 2-3 इश्यूज आमचे सिस्टमा भितर पंचायत डज नॉट रायट सर्वे नंबर्स ऑन देयर हावजीस नायदर दे हॅव प्लॅन्स नायदर दे सो यू कॅनॉट टेक दॅट एज ऑथेंटीक डॉक्युमेंट सो पयर हांवें स्टेटमेंट केला आनी आय एम रिपिटींग इट अगेन दॅट वीथ न्यू इमेजरी satellite imagery of almost 7-8 different countries. We are getting together and finding up to 3-4-5 centimeters जी घरां actually prior to 1991. So that म्हजें काम चालू आसा. Because I was trying for last 2-3 years, but COVID खातीर 2 वर्सां म्हजी गेली. So now I'm seriously trying. I met so many people, and now I'm coming to a small point where I have succeeded in getting this imagery. So my land last time देखून 2011 जेन्ना प्लॅन सगळीं हांवें सर्वे प्लॅना वयली घरां काडली. लोक बोवाळ मारपाक लागले आमचें घर दाखयना म्हणून दॅट वॉज नॉट अ इशू कितें आहा 1972 घर बांदलेली इफ आय हॅव टू शो इट ऑन द सर्वे प्लॅन दीस हावज एक्झिस्टेड इट शूड बी अप टू 1991 सो सर्वे केन्ना जावंक ना सो इफ आय शो फ्यू हावज पीपल से माय हावज सो आय रिमूव ऑल प्लॅन्स सो नाव द आयडिया इज टू टेक सॅटेलायटरी इमेजीस and in 2019 when I am doing the plan which I will do I am sure I will do if I am at the seat still and I will incorporate with authentic data 2019 भितर 1991 पयलीं घरां आशिल्लीं ती सगळीं येतली आनी तेजे फाटल्यान जी कोणा घरां बांदल्या देन इट इज ओपन सिक्रेट देन वील हॅव टू टेक दॅट म्हणजे डेमोलिशन ड्रायव्ह ऑन मेकिंग दॅट आतां न्यू कन्स्ट्रक्शन करता पळय आय इंटेंड इन दीस एफर्ट ऑफ मायन आय इंटेंड टू कंटिन्युअस मॉनिटरींग ऑन GIS सॅटेलायट इमेजीस बिफोर पीपल कंप्लेन or आनी कितें द सिस्टम वील टेल मी दॅट देर इज समथिंग इलिगलिटी हॅपनिंग देर excavation happening because today technology AI आम्ही पळयता PWD पयला मेसेज सकयल घातला I want to incorporate that. It's taking time for stabilizing the artificial intelligence. But I am sure with this new technology in place, आमचे CRZ violations will be noted directly. कोणी complain करपाचें. What happened to those which are currently going on? So if somebody reports to them, we will take action against them. Do you have enough manpower to monitor the course? Physically कितें आसता CRZ आमची टीम आसा फकत आसा 7-8 जाणां फाटी आमी घेतले LDC घेतले टेक्निकल मनीस घेवना सो वील हॅव टू वर्क आउट ऑन द टीम ऑर वी वील हॅव टू क्लब सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स टुगेदर लायक हांवें कितें केलें जेन्ना आय एम ऑल्सो एनवायरमेंट मिनिस्टर एज यू वेटलँड केले पळय वेटलँड जेन्ना बॉडी नोटिफाय करता ते मेंटेन करता आफ्टर नोटिफिकेशन आय हॅव टेकन WRDA टू कीप लूक ऑफ द वेटलँड एंड अलॉंग विथ द टीम जे लोकल कावन्सिलर आनी बाकीचे सो ही इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द वेटलँड सो लॅदीस आय हॅव टू पुट माय हेड टू ब्रिंग इन अदर पीपल हू आर ऑलरेडी एक्झिस्टिंग डुप्लिकेशन करना आसतना टू मेक दॅम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो टुरिझम आसा पुलीस आसा पुलीस म्हणजे टुरिस्ट पुलिस ना चेंज जायत रावता वी रिक्वायर पीपल हू आर परमनंटली इन दॅट एरिया जशें आतां तुजी आतां पंचायत बॉडी जे तूं सांगता पळय कंटिन्युअस प्रोसेस somebody has to be there where accountability has to come into place so maybe in future that's I will do अशें कितें करून where we can find artificial intelligence as part of that human nature where involvement of what illegality is happening in the meantime कोणें जर कंप्लेन केल्या we act on it and we do it टेक ॲक्शन ऑन do take action on it थँक्यू व्हेरी मच वेळ दिला म्हणून thank you हे आशिल्ले निलेश काब्राल
PWD मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर ते म्हणटा की सध्याचे खड्डे पडले ते खुबशे जाग्याचेर सिवरेज पायपलायनीक लागून, सो मातशे कळ काडा, 1 वर्सा नंतर फुडल्या पावसान खड्डे आसचे ना. आता खड्डे ना म्हजो आसा ते थंय जाग्यार आसचे ना, दुसरे नवीन जागे म्हज्या काम मतदारसंघात सांगता तुका. पूण कोणाक जर खड्डो दिसलो तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता की डावनलोड करून फोटो काडा. ॲप आसा तो डावनलोड करचो, गोवा PWD ॲप, गोवा PWD. आनी ताजेर धाडचे आनी खड्ड्याकूय नंबर आसता हाली ते भरपा खातीर काम सुरू जातलें. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. RDX गोवाचो चॅनल पार्टनर्स. कीप वॉचिंग.